काही भाजपा उमेदवार आज राजश्री गांवकार विजयी झाल्या. आता जल्लोष झाला आज बाहेर खारघरा भितर. तुला किती दिसता? नाही, एक आनंदाची गोष्ट. भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट जरी सगळी शक्ती एकठांय आयल्यो, सगळे म्हणजे फाटले फुडले मुखायले सगळे एकठांय आयले. खूप मोठ्या प्रमाणात अपप्रचारय जालो. भायलो कॅन्डिडेट म्हणून एक आमकां सेटबॅक बसलो, जे लोकांच्या काळजान भितर लागले की खऱ्यांनीच भायलो 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 करून ज्या प्रमाणे अपप्रचार केलो, काय आमच्या वोटरांकय दिसले की आमी भायलो कॅन्डिडेट दिला म्हणून. पूण हो पार्टीचो निर्णय आशिल्लो की एखादे वेळ आमच्याच मतदारसंघातलो दुसऱ्या झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो कॅन्डिडेट दिलो. एक मोठो सेटबॅक आमकां आशिल्लो, पूण तरी आसतना लोकांनी खूप मोठ्या मनान ताका एक्सेप्ट केलो आनी आमी लोकांचो वर्डिक्ट मानतात. हो निसटतो म्हणजे विजय आसा. पूण तरी आसतना आमकां अशें कांय ना की सगळ्यो शक्ती एकठांय जाल्यो. सगळे आमचे म्हणजे एक अपप्रचार भायलो 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 आनीक तातूंतल्यान लोकांच्यो भावना दुखावल्यो आनी तातूंतल्यान एक सेटबॅक आमकां आयलो. पूण तरी आसतना शेवटाक हांव खूप खूप मतदारांचें खूप खूप अभिनंदन करतां की आमचेर विश्वास दवरून ज्या रितीन आमी प्रचार केलो आनीक भायलो भायलो म्हणपाचो तो डाग पुसून काडलो आनी तातूंतल्यानच आमकां विजयश्री मेळ्ळा. खूप खूप देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या मतदारांक, सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मना पासून ही सगळी शक्तीपणाक लायली म्हणूनच हो विजय जाल्लो आसा. आनी मतदारांनी मोठ्या मनान कॅन्डिडेटाक दुसरे झेडपी म्हणजे आमच्या असेंब्ली एकच पूण झेडपी दुसरो ताका स्वताचें मत ना. विरोधक प्रभावीपणान हो मुद्दो उठयल्ले कारणान आयज आमकां म्हणजे एक लागीं पावले ते. ना जर जाय जाल्यार आमकां 2.5-3 हजारांनी लीड मेळपाची. पूण तरी आसतना हांव खूप मतदारांचें खूप खूप अभिनंदन करतां. खूप खूप देव बरें करूं म्हणटा, काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की असो हांव मागता आमचे राजश्री भाई अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. काय ना, बरे भशेन काम करपाक जाय आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा राजश्रीक पूर्ण अनुभव आसा आनी लोकांच्या मनान भितर जर कितें आसतलें की आमकां भायलो कॅन्डिडेट हाडून दिला, हांव मागता भायलो भितरलो कांय नासतना राजश्री बरोबर हांव रावतलो. प्रत्येक मतदारसंघाक प्रत्येक कामाक आमी सुरेश केपेकर आसा ताचेंय मार्गदर्शन घेतलें, जो पयलींचो यशस्वी असो हें आसा. आनीक सगळ्यांक बरोबर घेवन परत एक फावटी ह्या मतदारसंघाचो सर्वांगीण विकास करपा खातीर जिल्हा पंचायत आसा, पंचायत आसा, आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी भारतीय जनता पार्टीचे आसा, आमदार आसा, ह्या सगळी यंत्रणा घेवन परत एक फावटी आमी प्रत्येकाच्या वाड्यार वचून जे कितें कामां उरलेली आसात ती बरी जाली. परत एक फावटी मन काळजांतल्यान सगळ्या सांगे मतदाराचे हांव रिवण मतदाराचे हांव खूप खूप अभिनंदन करता आनी खूप खूप देव बरें करूं म्हणटा. 4 फावटी रिवण मतदारसंघात भाजपान लीड केल्ली आसा. आज परत 5वी फावटी तुमी निवडून येयला, तुमकां कितें सांगपाचें? हांव पयलीच फावटीर आमची सराक आनी हे सगळे जनतेक हांव खरें मना काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयज म्हाका म्हाजी खात्री आसा पूण हांव काम करतलें आनी सराच्या आदारान आनी आमचे सुरेश केपेराच्या सहकार्यान आमी हे कामाचे आमी जशी तेमी विकास केला तसो आमी विकास सर्वांगीण विकास करपाक आमी सक्षम ठरतली.
सो आतां ह्या फावटी तुमकां मातशी लीड जी आसा ती कमी मेळ्ळी हितून तुमकां दिसता की तुमकां फुडें 27 बिलकुल इलेक्शन ना. आयज लीड मेळपाचें कारण इतकेंच की आमकां एक अपप्रचार आनी तुफान वेगान गेलो की काय कॅन्डिडेटाचें स्वताचें मत ह्या मतदारसंघान भितर ना. अशा पद्दतीन जो प्रचार जालो त्या प्रचाराक थोडे म्हणजे बळी पडले. आमकांय दिसतालें, म्हाका खबर आशिल्ली की ही टफ गेम आसा, कारण पार्टीन दिले नंतर कॅन्डिडेट आमकां मुखार व्हरचो पडटा. सुभाष फळदेसाय म्हणून न्ही, आमी जे पार्टीन म्हाका खंयचोय कॅन्डिडेट दिलो जर जायत जाल्यार पार्टीक विश्वास आसा की सुभाष फळदेसाय जीव तोडून काम करतलो आनी त्या पद्दतीन पार्टीचे हो निर्णय मान्य करून आमी हांगा पर्यंत आयिल्ले आसात. म्हाकाय खबर आशिल्ली की कितली डिफिकल्टी आसा, लोकांच्यो भावनाय दुखतात आनी त्या हातूंतल्यानय. पूण हांव लोकांची माफी मागता. अशें कितें जर तुमच्या मनान आयलें जर जायत जाल्यार पूर्णपणान ह्या कॅन्डिडेटाच्या फाटल्यान आमी रावतले आनी ज्यो अपेक्षा मतदारांच्यो आसात त्यो पूर्णत्वाक व्हरपा खातीर आमी सर्वतोपरी काम करतले. सगळ्यांक परत एक फावटी ह्या मतदारसंघान भितर एखादे वेळ म्हणजे विरोधान कोणी काम केल्लें आसा, कितें केल्लें आसा ते कसल्याच प्रकारचो तांचेर आक्षेप घेनासतना जिखून आयले सगळे मतदार आमचे, जिखून आयले सगळे कार्यकर्ते आमचे, एखादे वेळ ताटातूट जाल्ले आसा, हांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन आमी परत एक फावटी ह्या मतदारसंघाचो सर्वांगीण विकास करपा खातीर आमी तांचे बरोबर साथय घेतले. जर एखादे वेळ आमच्या विरोधान आशिल्ले लोकय जर तांच्या वार्डान कितें काम करपाचें आसा, तांकां आमी काम उदरगतीची कामां करता आसतना तांकां जर बरोबर घेवपाचें आसा जर जायत, हांव पुढाकार घेवन तें काम करतलो. आम्ही प्रचाराक सुरुवात केली. सगळे कार्यकर्ते आम्ही जोमान काम करताले, सगळे नेटान काम करताले. प्रत्येक भागाक रिस्पॉन्स बरो आसलो. पूण जे विरोधी पार्टी आसले त्या विरोधी पार्टीन जो अपप्रचार करपाचे हे केले की राजश्री भायली बाकीचे फॅक्टर आसात ते हाडून लोकां मुखार हाडून सांगप आनी तिका मत माननाका असो विरोधी प्रचार सुरू केलो. तितूंतल्यान काही प्रमाणात आमकां वोटींग हे कमी जाल्लें. पूण अशें न्ही की भारतीय जनता फाटल्यान लोक ना. काही विशय आसा ते आसा. भारतीय जनता फाटल्यान आमचे सांगे मतदारसंघात सगळे आमचे जनता वोटर्स आसा, लोक आसा, कार्यकर्ते आसात आनी निश्चितपणे बीजेपीचो जो हे आसा काम आसा हे सदोदीत चालू उरतले. खास करून हांव राजश्रीचें अभिनंदन करता की जिल्हा पंचायत जेडपी म्हणून जी तिचेर जबाबदारी दिल्ली आसा पक्षान जावं कार्यकर्त्यांनी ते काम फुडें व्हरपाक, डेव्हलपमेंट वर्क जावं बाकीची जी कामां आसात ती फुडें व्हरपाक ती तशी सक्षम आसा, तिका धडाडी आसा. तिचे भितर जे हे आसा काम करपाची स्फूर्ती आसा. निश्चितपणे जी कामां आसात प्रत्येक भागात पांचूय पंचायतीची जी कामां आसा ती कामां फुडें व्हरून जे जेडपीचे कार्य आसा हे शेवटच्या लोकां कडेन पावोवपाचे तिचे प्रयत्न आसात आनी ती करतली म्हाका पूर्ण खात्री आसा. आमचे कार्यकर्त्यांक खात्री आसा. अशें सांगून भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की भारत माता की राजश्री ताई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. राजश्री ताई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. तुम्ही पळयतात GNH.